बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर आलमोड रामनगर आणि रामनगर टू खानापूर या रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात गोयसून हाडलेलो प्लास्टिकचो कचरो पडलेलो पळोवपाक मेळटा। वारंवार हो कचरो पडतात, तेका लागून अपघाताचो धोको निर्माण जाता। तसेच त्या कचऱ्यातल्यान दुर्गंधी येतात आणि आरोग्याचो प्रश्नही निर्माण जातात। वाहन चालकांका वाहनां चलोवपा खातीर तेजी अडचण निर्माण जातात। मिळालेल्या माहितीनुसार हो कचरो आसा गोंयसून जो प्लास्टिकचो कचरो आसा तो कचरो हाडून कर्नाटकातल्या दावणगिरी हांगासर तेजे रिसायकलिंग केले जातात आणि त्या कचऱ्यात आशिल्ल्या धुळी पासून सेंद्रिय खत निर्मिती केली जाता। तेज्या खातीर गोंयसून मोठ्या प्रमाणात हो प्लास्टिकचो कचरो हाडतात। मात्र प्लास्टिकचो कचरो हाडीत आसतना तेजी पॅकिंग सारखी करनात, तेका लागून रस्त्याल्यान जेन्ना ट्रकां ह्यो कचरो भरून व्हरतात त्या वेळाचेर हो कचरो रस्त्याचेर पडटा आणि तेका लागून अनेक समस्या निर्माण जायत आसात। तेका लागून हेचेर कारवाई करची अशी मागणी अनेक नागरीक करतात। तसेच हो कचरो पडल्या कारणान अनेक ठिकाणी जो कचरो पडिल्लो आसा तो कचरो सध्या नॅशनल हायवेचे काम सुरू आसात, त्या वेळाचेर मोठे ढीग जर दिसून येले तर ते नॅशनल हायवेची जी कामगार आसात तो कचरो सायडीक करतात आणि आपले काम करतात, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण जाल्ली आसा। पुरवठा खातीर आलमोडसून प्रमोद पोंडे।